नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 26,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचे छत्तीसगडात जालें लोकार्पण. प्रधानमंत्र्यांनी केलें भौशीक सभेक संबोधीत. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला खासा पंगड तेलंगणा भेटेर. विधानसभेच्या वेंचणुकेचो तयारेचो घेतलो नियाळ. येत्या त्या दसऱ्याच्या निमतान राज्यात स्वयंपूर्ण ई बाजाराची मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा. नीती आयोगावरवीं बायलां खातीर उद्देजकता मंच कार्यशाळेचे मुख्यमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. अनाथ भुरग्यांक आधार दिवन तांचे पालकत्व आपणोवपा खातीर समाजान मुखार येवपाक जाय. दिवचले घरकुल उक्तावण कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यांनी केलें आवाहन. आणि खेळांत चीनात सुरू आशिल्ल्या आशियाई खेळांत आयच्या 10व्या दिसा भारतान आतामेरेन 14 भांगरा पदकां सयत 63 पदकां मेळोवन पदक तालिकेंतली 4थी सुवात राखल्या कायम. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगड राज्याचे भोंवडेर आसात. जगदालपूर हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेक तांणी संबोधित करतना केंद्र सरकारान आपणायल्ल्या कांय कल्याणकारी येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. लोककल्याणकारी वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए. यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है. ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है. बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा. इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज छत्तीसगडात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे लोकार्पण आणि कांय प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसयले. आदिवासी बस्तर विभागाच्या मुख्यालय आशिल्ल्या जगदलपुरात 26,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची तांणी पायाभरणी केली. तशेंच बस्तरात नागरनार हांगाच्या NMDCच्या ग्रीनफील्ड पोलाद प्रकल्पाचे तांणी लोकार्पण केले. लागीं 24,000 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाक खर्च जाला. ह्या प्रकल्पाक लागून हजारांनी रोजगार तयार जावपाचे आसात. आपल्या भोंवडेत प्रधानमंत्र्यांनी जगदलपूर रेल्वे स्थानकाच्या फेर उदरगत प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसयलो. जगदलपूर आणि दंतेवाडा मजगती दोट्टी रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे तांणी लोकार्पण केले. माता अमृतानंदमयींचो 70वां जल्मदीस. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. पळोवया हो व्हिडिओ संदेश. साथियों, मैं अम्मा के साथ 30 से अधिक वर्षों से सीधे संपर्क में हूं. कच्छ में भूकंप के बाद मुझे अम्मा के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला था. मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा का 60वां जन्मदिन अमृतापुरी में मनाया गया. आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रत्यक्ष उपस्थित होता तो मुझे और आनंद आता
और अच्छा लगता। आज भी मैं देखता हूं अम्मा के मुस्कुराते चेहरे और स्नेह से भरे स्वभाव की गर्मजोशी पहले की तरह ही वैसे ही बनी हुई है। और इतना ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभामंडल होता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला एक पंगड आयच्यान 3 दिसांच्या तेलंगण भेटेर वचपाचो आसा। फुडल्या 3 दिसांत हो पंगड तेलंगण विधानसभेच्या वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो। ह्या पंगडाचे वांगडी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां वांगडा तशेंच वेंचणुके संबंधी घटकां वांगडा बसका घेतले। वेंचणूक प्रक्रियेत मतदानाची टक्केवारी वाडची तशेंच लोकांक वेंचणुके संदर्भात जागरूकताय निर्माण जावची हे खातीर आयोजीत केल्ल्या एका प्रदर्शनाक लेगीत हो पंगड भेट दिवपाचो आसा। ह्या भोंवडेंत वेंचणूक आयोगाचो पंगड नव्या मतदारां वांगडा संवाद सादतलो। ह्या वर्साच्या निमण्या पावंडार तेलंगण विधानसभे खातीर वेंचणुको जावपाच्यो आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां देशांत तशेंच संवसारभरात मेळिल्ली मानचिन्हां आनी भेटवस्तूंच्या ई-पावणेक कालच्यान सुरवात जाली। ती 31 ऑक्टोबर मेरेन आसतली। अशा प्रकाराचो हो 5वो ई-लिलाव आसा। ह्या पयलीं जाल्ल्या 4 ई-पावणेत 7,000 परस अदीक वस्तू दवरिल्ल्यो। ह्या वेळार 912 वस्तू दवरल्यात अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतीक आनी विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी दिल्या। ह्या पावणे वरवीं मेळपी निधीचो विनियोग नमामि गंगे ह्या प्रकल्पा खातीर जातलो अशी माहिती लेगीत मंत्री लेखी हांणी खबराकारांक दिली। कलाकृतियां प्रधानमंत्री जी को विभिन्न समय पर भारत के अंदर जब वो देश भर में ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, तो वहां पर जो इनको कलाकृतियां उपहार के रूप में भेंट होती हैं, ये वो भेंट है और जिसकी आज हमने ई ऑक्शन घोषणा की है और वो 31 अक्टूबर तक चलेगी, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और जो हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से ऑक्शन होती है वो है http://pmmementos.gov.in। तो उसके माध्यम से हम ऑक्शन कर रहे हैं और जो रजिस्टर करना चाहते हैं ऑक्शन के लिए वो अपने आधार कार्ड के आधार पर ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो सबसे कम कीमत की चीज़ है वो 100 रुपये की डिजिटल प्रिंट्स हैं कई, और जो सबसे अधिक कीमत की वस्तु है वो 64 लाख रुपए की एक पेंटिंग है परेश मैती द्वारा बनाई गई, जो कि एक काशी घाट की पेंटिंग है। और जो पैसा है इससे धन अर्जित होगा वो धन नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा और जिसमें मां गंगा के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्यक्रम चलेगा। न्यूज क्लिक ह्या खबराविषयक संकेतथळाच्या संबंधी काय कार्यालयां तशेंच काय पत्रकारांच्या घरांचेर दिल्ली पुलिसांनी आयज धाडी घाल्यो। ह्या संकेतथळाक चीनाकडल्यान अर्थपुरवण जाताली असो दुबाव आसा। दिल्ली पुलिसांनी ह्या कारवाये मजगती काय मोबायल फोन आनी लॅपटॉप संच जप्त केल्यात। संकेतथळाच्या मुखेल संपादकाक दिल्ली पुलिसाच्या खासा विभागात आपोवन मुखावेली चौकशी सुरू आसा। अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यारच भारताची सुवात उंचेल्या पावंड्यार आसा आनी ह्या वाठारांत आशिल्ल्या फुडारिल्ल्या देशांच्या माळेंत भारताचो आस्पाव जाला अशें प्रतिपादन केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हांणी केलां। नवी दिल्लीत काल एका खासा कार्यावळीत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यारच इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचो भोवमान केला। ह्या कार्यावळीत मंत्री जितेंद्र सिंह उलयताले। नासा वा हेर अंतराळ संशोधन संस्थांनी भारताच्या तुळेंत खूप पयलीं सावन संशोधन सुरू केल्लें, मात इस्रोचें नांव आयज संवसारभरात व्हडा आदारान घेतात अशें मंत्री जितेंद्र सिंह हांणी सांगलें। ह्या कार्यावळीक भोवमानीत जाल्ल्या कांय बायला शास्त्रज्ञांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो।
ये सही में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को या कहें तो गर्ल स्टूडेंट्स को मेनली इंस्पायर करना बहुत कठिन हो जाता है, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस तरह की सफलताएं ज़रूर उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होती हैं कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। रॉकेट वुमेन तो आप सबका प्यार है, ऐसा कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन हाँ, जब लोग इसको समझते हैं, देखते हैं और विमेन साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है उन लड़कियों के लिए जो गांव कस्बों में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देशाच्या उत्तरी भागात आयज दनपरा भूंयकापाचे धपके जाणवले। भूंयकापाचो केंद्रबिंदू नेपाळात आशिल्ल्याचे राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्रान म्हळां। उत्तर भारतात पहिलो भूंयकाप दनपरा 2 वरां 25 मिनटांनी आणि दुसरो 2 वरां 51 मिनटांनी जाणवलो। ताची ताक सुमार 4.6 आणि 6.2 रिश्टर स्केल इतली आशिल्ल्याचे राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्रान म्हळां। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळे येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। येवपी दसऱ्याच्या परबे निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण ई बाजाराची घोषणा केल्या। बायलांक घरगुती तयार केल्ल्यो वस्तू आनी खावपाचे जिनस विकपाची संद ई बाजारा वरवीं मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नीती आयोगा वरवीं बायलां खातीर आयोजीत बायल उद्देजकता मंच कार्यशाळेंत मुखेलमंत्री उलयताले। मुखेलमंत्र्यांनी संसदेत आणि राज्य विधानसभेत बायलां खातीर 33% सुवाती राखून दवरपी कायदो मंजूर केल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांक परबी भेटयली। आमी दर एका मळार बायलांची उदरगत अणभवता अशें तांणी मुखार सांगलें। जो एग्रीमेंट हमारे GIM गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इट इज फॉर द अटल इंक्युबेशन सेंटर उनके लिए रहा। तुमकां खास करून सांगपाक सोदता GI इंस्टीट्यूट जिम हे गोंयांत सांखळे आसा आणि तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतला की गोंयांतल्या आमच्या मोगाळ सगळ्या भयणीक तुम्ही जो बिझनेस करता ताका हँड होल्डिंग करपाचें काम हाज्या फुडें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट करतले। इवन दो तुम्ही कशा पद्दतीन बिझनेस करचो, मार्केटिंग कशें करचें, तुमकां लोन खंयच्यान मेळटलें, हे सगळें मदत करपा खातीर ते तुमच्या कडेन येवचें ना, तुमी गोवा इंस्टीट्यूटान वचपाची गरज आसा। आनी त्या खातीर सांखळेंतल्या रवींद्र भवनात चड पयस ना, 1 किलोमिटराचेरच आसा। म्हाका दिसता ही इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेवची पडटली। सगळे आपल्या घरा कडेन येतले म्हणून रावो नाकात, तुमी केन्ना तरी तेंच्या कडेन चलात, म्हणजे ताचो फायदो तुमकां जावपाक शकतलो। वन्स अगेन आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द GIM इंस्टीट्यूट विच इज ऑलवेज सपोर्टिव्ह। अर्लियर ऑल्सो द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द GIM इंस्टीट्यूट फॉर डिफरंट अटल इन्क्युबेशन एंड स्टार्टअप प्रोजेक्ट।
Another 2 agreement which are signed for the women-led development, definitely that will help for the Goan women and rest all. बाकी लोगों को भी बहुत ही मदत रहेगी. आमच्या देशाच्या उदरगती खातीर बायलांच्या फुडारपणाखाला जावपी उदरगत केंद्रीय आसा. प्रधानमंत्र्यांनी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाचो उलो मारला आणि हे ध्येय साध्य करपा खातीर आमकां खर मेहनत घेवची पडटली अशें नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम हांणी ह्या कार्यशाळेंत उलयतना सांगलें. Premier government think tank in Delhi, and it has 2 roles. It's the think tank for Government of India. That means we look beyond the horizon into the future, going beyond things which actually keep us occupied for 2 to 3 years. Anything that is more than 2 to 3 years in terms of time frame is what Niti Aayog looks at. Most departments are stuck with budgetary cycles, 1 year, 2 years. Niti Aayog actually looks beyond that into future scenarios, looks into the future and plans for the future. And the second thing is Niti Aayog is the platform for cooperative federalism. This is where states and Government of India sit together, work on national issues and try to come to a common understanding on how to develop the country. The Governing Council of Niti Aayog has the Prime Minister as the chairman and all the chief ministers are members and a few cabinet ministers. That shows that it's one body where everybody, the entire nation sits together. It's not the parliament, it's not the assembly. The top political leadership of the country actually is embodied in Niti Aayog and I think that's important. Couple of things that are very important and that's where this women-led development becomes very important. The Prime Minister has given a call for India to be a developed nation by 2047. भारत 2047 तक एक विकसित देश बने. अनाथ भुरग्यां खातीर सरकाराची अर्थीक मजत येवजण आसा. मात अशा भुरग्यांक आदार दिवपा खातीर आनी तांचें पालकत्व आपणावपा खातीर समाजान मुखार येवंक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सेवा, सुशासन आनी जनकल्याण ह्या येवजणे सकयल दिवचलच्या मांद्रेकर वाड्यार बांदिल्ल्या घरकुलाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या सुवाळ्याक मेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, फातोर्डेचे आदले आमदार दामू नायक, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अशाच पद्धतीची पुराय गोंयभर 4 घरां तेंच्यांनी कंप्लीट केली. केपें, सांगे, पेडणे आणि एक काणकोण दिसता सांग्या खातीर आनी एक दिवचले. अशा पद्धतीची खरी दामून जशें सांगलां सामकें निरी आहा ताका सोदून काडून युवा मोर्चात काम करचें. सरकार सदोदीत अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत रावतलें. आयच्या खूब बरें दिसलें की खूब बऱ्या पद्धतीचें सुंदर फिनिशिंग आनी खूब बऱ्या पद्धतीन कंप्लीट केलां. त्या बद्दल परत एकदा बाप युवा मोर्चाचे खूब खूब अभिनंदन. त्या दोगांय खूब खूब शुभेच्छा. सातत्यात समाजातल्या इतर लोकांनी आमी म्हणटा की पालकत्व घेवपाची गरज आसा. आज समाजात म्हणजे जाका कोण ना पालकत्व इन शॉर्ट कशें सगळ्याच जाणांनी जेवन वाडपाक जाय अशी गरज ना. सगळ्याच जाणांनी पयशे दिवपाक जाय अशी गरज ना. सगळ्या लोकांनी म्हणजे ताका आमी म्हणटा की सामाजीक दायित्व आमी ह्या समाजाच्या देणेकारी आसा आनी समाजाच्या देणेकारी असल्या कारणान ओके त्या भुरग्यांनी अशा पद्धतीच्या ऑर्फन भुरग्यांक किंवा असे जे पेरंट्स त्यांचे अशिक्षित आसा अशा भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाचें काम जरी आमी केलें जाल्यार निश्चित रित्या फुडली पिढी ही बरी पिढी घडपाक शकता आणि ह्या समाजात बरी पिढी घडपा खातीर आमी सातत्यात वावुरचें. दिवचलच्या सेकंड इनिंग हाऊस ह्या डे केअर सेंटराचो 15वो वर्सुकी दीस काल मनयलो. ह्या वेळार थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, केंद्राचे आश्रयदाते रमाकांत शेटे, दिवचल लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष राजेश कारापूरकर, अवधूत रायतुरकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या केंद्राच्या यशस्वी चालीक मोलादीक योगदान दिवपी 3 वांगड्यांचो ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी कौटुंबीक एकचार वाडचो ह्या खातीर व्यक्त जावंक जाय अशें आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या सेंटरान येवन एक तुका विरगुळो एक स्ट्रेसा पासून जे दूर जे रावन सारकें दिसता. आनी सदांच कशें आसता तुजी वेवलांक युजली कोणा बरोबर मॅच जाता तुज्या एजीच्या बरोबर मॅच जाता. आज जर हांव 25 वर्साच्या भुरग्या बरोबर आज हांव 50 जालो 25 वर्साचो डिफरंस ताच्या बरोबर हांव एज अ पॉलिटिशियन आय कॅन इंटरॅक्ट ताचे प्रॉब्लेम विचारूं शकता. पण ताचे आवड निवड आनी म्हजी आवड निवड हितून खूब फरक आसा. सिंपल सादो सादो फरक पळय. आमी चडशे हांगा बसलेले रातचे घरा कडली चपाती भाजीच आवडटली. भुरग्यांक विचारा बायले आवडटले.
तांकां केन्ना तितले घरांतलें जेवण आवडचें ना खंय तरी फास्ट फूड खंयचे शेखराचें चालू आसा नाल्यार आनी खंय ते आल्दोना ते हेतून वचूंक जाय थंय बसया हे आवडटा चेंजीस जाल्यात लायकींग चेंजीस जाल्ले आसा आमकां कितले आज आमी डिजिटल वचूं आमकां तो फिजिकलच पेपर न्यूज पेपर तरुण भारत किंवा लोकमत घेवनूच आवडटलो आमकां डिजिटल आवडचो ना आतांच्या भुरग्यांक तुजो फिजिकल पेपर ना येवंक नाका ते मोबायलार उठतले सकाळी प्रेस करतले डिजिटल पेपर पळयतले सो दिस इज ऑल हांव कोणाक ब्लेम करना अशा गोष्टीन आपल्या माणसा बरोबर आपल्या एजीच्या बरोबर रावप हितून खूब एक मजा आसता तुका आणि हे काम हे सगळे सेंटर करता बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या वतीन चालीक लायिल्ल्या गृह आधार येवजणेंतल्यान लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां दिवपाची कार्यावळ काल मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकीं जाले ह्या कार्यावळीत मये मतदारसंघातल्या 143 लाभार्थ्यांक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मंजुरी पत्रां भेटयली सर्वसामान्य मनीस समाधानी जावचो हे खातीर सरकारान गृह आधार ही येवजण चालीक लायल्या अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार मये मतदारसंघातल्या पंचायतीचे सरपंच आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले आमकां खुशी भोगता ज्यो 11,000 नव्यो ऑर्डरी आमच्या गोंय सरकारान चवथी पयलीं सँक्शन केल्ल्यो तितूंतल्यो 143 ऑर्डरी ह्यो प्रलंबीत ऑर्डरी आसल्यो ह्यो मये मतदारसंघांतल्या भगिनींच्या आसल्यो आनी ह्यो दिता आसतना खूब आनंद जाता गोंय सरकारान ह्यो राबयल्ल्यो स्किमी अश्यो ज्यो निरंतर चालू आसा आनी ह्यो चालू दवरता आसतना ज्यो खोशी गोंय सरकाराक आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या खात्याचे मंत्री मान्य श्री विश्वजीत राणे यांच्या मनानसून जी खुशी आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ती 11,000 जेन्ना नवीन स्किमी ज्यो ऑर्डरी दिल्यो त्या दिसा इतली खुशी आसली जाता की ह्या खुशेनसून आमच्या गोंय राज्यांत जी चल्लेली उदरगत त्यांच्या ह्या खुशेसून दिसताली आयज ह्यो स्किमी दिता आसतना सगळ्यांक आनंद जाता आनी हो जनतेचो प्रतिसाद असोच ह्या पक्षाचेर आनी ह्या सरकाराचेर लाभतलो अशी आशा आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ली विश्वकर्मा येवजण गोंयांत लेगीत चालीक लागतले आनी ताचो लाव गोंयांतल्या पारंपारीक वेवसायिकांक जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांचे जयंती निमतान पोरने गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले वेगवेगळ्या पारंपारीक मळार काम करपी कारागिरांची जीण ह्या येवजणेक लागून बदलतली असो हावेस तांणी ह्या वेळार उक्तायलो इन शॉर्ट ज्यो 18 पोट जाती आशिल्ल्यो त्याच्या मार्फत ते आपले व्यवसाय करताले म्हणजे कोण तरी प्रत्येक म्हणजे कुंभार व्यवसाय करतालो बाकीचे सगळे म्हणजे त्या पद्दतीत कॉबलर आसलेलो बाकी सगळे जाण तांकां परत एकदा स्किल्ड करपा खातीर PM विश्वकर्मा ह्या येवजणेच्या अंतर्गत म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रेडिशनल बिझनेसीस श्रमजीवी लोक हे फुडें वचपा खातीर अशा पद्दतीची योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी धाडल्या ती योजना फुडें व्हरपा खातीर परत एकदा स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान आनी कॉमन सर्वीस सेंटर हांच्या अंतर्गत तांकां 15,000 रुपयाचे इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचे तांकां 5 दिसांची ट्रेनिंग दिवची आनी तांकां मेळपी 1 लाख विथ लो रेट ऑफ इंट्रस्ट ही संकल्पना ज्या पद्दतीत गांवांत आसपी जो ट्रेडिशनल श्रमजीवी आसा ताका परत एकदा म्हणजे आत्मनिर्भर करपाक स्वयंपूर्ण करपाक PM विश्वकर्मा योजनाय बी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लाभयतले आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र डॉमिनिक प्रजासत्ताकाचे उपराष्ट्राध्यक्ष राकेल पेना रॉड्रिगीस भारताच्या भोंवडेचेर आसात आयज तांचे नवी दिल्लीत आगमन जालें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या आपोवण्या वेल्यान ही भोंवडी आंखल्या अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्या
डॉमिनिक प्रजासत्ताकाच्या उपराष्ट्रपतींची ही पहिलीच भारत भेट आसा. आपल्या राबित्यांत त्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची लेगीत भेट घेतल्यो. आणि आता वचूया खेळा मळार. बर्लिनात आयोजित केल्ल्या दिव्यांगांच्या ऑलिंपिक सर्तीत वांटो घेवन पदकां जिखिल्ल्या दिव्यांग खेळगड्यांचो दिल्लीत खासा सुवाळ्यात भोवमान जालो. दिव्यांग भुरग्यां खातीरच्या ऑलिंपिक सर्तीच्या दिल्ली विभागान आयोजित केल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्यात दिव्यांग ऑलिंपिक भारताची अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा आणि गीता सक्सेना हांणी दिव्यांग खेळगड्यांक यादस्तिका दिवन भोवमानीत केलें. ह्या सुवाळ्यात ऑलिंपिक परक जैतिवंत कुस्तीपटू योगेश्वर दत्त लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी लेगीत खेळगड्यांक यादस्तिका भेटोवन भोवमानीत केलें. भारताच्या दिव्यांग खेळगड्यांची फुडली मोख विंटर ऑलिंपिक जावन आसा अशें डॉक्टर मल्लिका नड्डा हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. स्पेशल ओलंपिक्स भारत आगे विंटर गेम्स की तैयारियों में अभी हम जुट गए हैं और इटली में 2025 में वर्ल्ड विंटर गेम्स होने जा रहा है. भारत से लगभग 70 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेंगे. इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 750 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हम अपने स्पेशल एथलीट्स के लिए बना सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा. ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले ऑलिंपिक पदक जैतिवंत कुस्तीपटू योगेश्वर दत्त हांणी दिव्यांग ऑलिंपिक भारत विभागाच्या वावराची तुस्त केली. जी को कि वो स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष हैं और इन खिलाड़ियों के लिए वो जो स्पेशल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इनके लिए प्रोग्राम करवाती रहती हैं. इनको आगे बढ़ाने में बड़ा दिल से काम करती हैं. धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती हो रही हैं. अभी स्पेशल ओलंपिक पिछले साल खिलाड़ी गए थे, तो मेरा मानना है कि आने वाला टाइम इनको भी बराबर का दर्जा मिलेगा. 19व्या आशियाई खेळा सर्तीचो आयज 10वो दीस आसा. दादल्यांच्या कॅनेईंग ह्या दोट्टी नौकानयन सर्तीत भारताच्या अर्जुन सिंह आणि सुनील सिंह ह्या जोडीन कांस्य पदक मेळयलां. ह्या सर्तीच्या इतिहासांतलें भारताचें हें दुसरें पदक जावन आसा. भारतान आतांमेरेन 14 भांगरा पदकां सयत 62 पदकां मेळोवन पदक तालिकेंतली आपली चवथी सुवात कायम दवरल्या. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 26,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचे छत्तीसगडात जालें लोकार्पण. प्रधानमंत्र्यांनी भौशीक सभेक केलें संबोधन. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला खासा पंगड तेलंगण भेटेर. विधानसभेच्या वेंचणूक तयारेचो घेतले नियाळ. येता त्या दसऱ्याच्या निमतान राज्यात स्वयंपूर्ण ई बाजाराची मुखेलमंत्र्यांनी केली घोषणा. नीती आयोगावरवीं बायलां खातीर उद्देजकता मंच कार्यशाळेचे मुखेलमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. अनाथ भुरग्यांक आधार दिवन तांचे पालकत्व आपणावपा खातीर समाजान मुखार येवपाक जाय. दिवचले घरकुल उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. आनी चीनात सुरू आशिल्ल्या आशियाई खेळांत आयच्या 10व्या दिसा भारतान आतांमेरेन 14 भांगरा पदकां सयत 63 पदकां मेळोवन पदक तालिकेंतली चवथी सुवात राखल्या कायम. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.